पळय खरेंच खुशी दिसता की आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक स्ट्रॉंग डिसिजन घेतला म्हणल्यार आयज मेरेन म्हाका दिसता खंयच्याच सीएमान इतले म्हणजे इतले सिरियसनेस घेवन सामान्य मनशाचे कूळ मुणकारांचे म्हाका दिसता इतले पावरफूल डिसिजन फर्स्ट सीएम आसतलो जेणे फर्स्ट टायम घेतला तेणी बारीक सामान्य मनशाचे चिंतला कित्याक आयज तुमी पळयशात जाल्यार कूळ आनी मुणकार कोण आहात हे बहुजन समाजाचेच लोक आहात आनी हे बारीक समाजाचे जेंचे कडेन आर्थीक परिस्थिती इतकी बरी नसता आनी जे घरां कितल्याशाच पिढयांनी तेंची घरां ते भाडकाराच्या प्रॉपर्टीन लँडलॉर्डाच्या प्रॉपर्टीन आहात आनी पिढयान पिढयो ते थंय रावतात पूण ती घर तेंचें आसा पूण घरा सकयली जमीन तेंची ना आनी आयज खरेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फुडें सरला की तेंची जमीन तांकां दिवपा खातीर तांकां न्याय दिवपा खातीर जी इतली वर्सां आमी पळयतात कूळ मुणकार करून खूब इश्यूज घेतात आनी म्हाका दिसता खंय तरी ते पॉलिटिकल स्टंट्स जातात पूण आयज आमकां खऱ्या अर्थान आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दाखोवन दिला हे पॉलिटिकल स्टंट न्हू ही रियलिटी म्हणून आनी तेणी ऑलरेडी आमच्या डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शनूय दिले आनी एक मामलेदार शेनवारचो सुद्दां बसता एक फक्त कूळ आनी मुणकारांचे केसीस घेवपाक मुणकारांचो हक्क मेळपाक जाय आनी हेच्या खातीर आमी आमचो अवेरनेस कॅम्प आमचे कार्यकर्ते चालूच दवरलेलो आहा डे वनाच्यान जेन्ना आमी मेमोरंडम हेका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हँडओवर केलो तेन्ना तेणी सिरियसली हो इश्यू घेतलो आनी खरेंच बरें दिसलें की गोंयच्या सामान्य बहुजन समाजाक तो न्याय दिवपाक फुडें सरला आनी दुसरो अभिमानाची गोष्ट आहा की एक आमकां चीफ मिनिस्टर पयले फावट मेळ्ळा तो बहुजन समाजाचो मेळ्ळा जो बारीक समाजाक मुणकारांचे न्याया खातीर झगडपी आनी फुडें सरपा खातीर